मोस्ट ऑफ ऑल जी गटर्स आसा ती आमी क्लियर केल्ली आसा डिसिल्टिंग वर्क, पण थोडे आतां पावस पडलेल्या कारणान थोडे खंय खंय ब्लॉकेज जाता, नाल्यार कोणाच्या घरान उदक गेलां म्हणून थोडे आमी ओपन करपा खातीर नालाय बी ओपन करचो पडटा. तशेंच आमी थोडे केल्ले आसा. तेजेर आमकां अशें दिसून येयलां की ती ड्रेनेज आसा ती खूब डीप आसा आनी तेजो लेवल वाडोवचो पडटा, म्हणून ते आमी ते रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दॅट ड्रेनेज आमकां घेवन ते परत आसा तशें आमकां रिइन्स्टेट करचें पडटा. सांगपाचें म्हणजे गटराचें काम तेंच्यांनी केलां पळय खूब प्रोलॉंग, म्हणजे तेंच्यांनी खूब लेट केलो. सादारण म्हयनोभर ह्या कामा खातीर तेंच्यांनी घेतलो. म्युन्सिपाल्टीन कॉपरेशन केलें, MLAनूय कॉपरेशन केलें, पण प्रॉब्लेम कितें आसा की गती जी कामाची आसा पळय इट इज व्हेरी स्लो. कासवाच्या गतीन काम केलां तेंच्यांनी, आनी त्या खातीर हांगासर सगळ्यात वाड्यावयल्या लोकांक जावं आनी कोणाक पास बाय तांकां खूब त्रास जाल्लेले आसा. सादारण आतां 1 म्हयनो जालो. हे सादारण जर तूं वर्कशीप हेजेर म्हणजे वॉर हेजेर जर काम केल्लेलें तर हे सादारण 8 दिसां भितर काम जावपाक जाय आसलें. पण तेंची सिस्टमीन कितें तरी प्रॉब्लेम आसा दिसता. तांकां वर्क ऑर्डर सारकी टायमार मेळना. तेंचें काम कितें आसा तें तांकां अर्दी वर्क ऑर्डर मेळटा, फुडली वर्क ऑर्डर तांकां मेळना, आनी त्या खातीर हो सगळो प्रॉब्लेम चालू आसा. तर हांव अशें म्युन्सिपाल्टी कडेन मागतां की म्युन्सिपाल्टीच्या लोकांनी मे बी चेअरपर्सन ऑर MLA कन्सर्न MLA आमचो जोशुआ तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून हे बेगींतल्या बेगीन काम क्लियर करून घेवपाचें. प्री मॉन्सून वर्क आमचे वार्डान लेट स्टार्ट जालें, जे आमी वर्सां बेगीन करताले पळय. लेट स्टार्ट जाल्या कारणान मदीं पावस येयलो आनी अकस्मात लोकांच्या घरांनी बी उदक गेलें. जेन्ना लोकांच्या घरांनी उदक गेलें पळय न्हू, तेन्ना आमी डिसिल्टींग करपाक म्हणून गेले. जे पयलींची ड्रेन आसली ती ड्रेन आमकां वॉर्ड नंबर 19 जे काणेकार बी शॉप आहा थंय मेळ्ळी. ती हे म्हाज्या कारकिर्दीत 30 वर्सां केन्ना आमी उसोवूंकय नासली. पूण जो पावस पडलो आनी वचत थंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें जे खोदकाम चालू आसलें, सिवरेजचें आनी PWD वॉटर सप्लाय हेंचें काम, ती माती लूज आसली ती सगळी फुडें फ्लो जाली जो पयलो पावस पडलो तेतून, आनी ते गटर चोक जाले. आनी ते आमी जेन्ना काम स्टार्ट केलें, जे आमचे लेबर आसले तांकां आमकां प्री मॉन्सून वर्क काम करपाक दिलें, ते आमी घालून 5-6 दीस ते काम चालू केलें. पूण ते फुडें गेलो जाल्यार ते सगळे चॉकापूच मेळोंक लागले. आतां अशें जालें जे